रसवनाचो तियात्र चलता, लोक बोल्ला, लोकांक भितर एसी लागना, गरम जाता म्हणून उदक सोडला, एसी चलना म्हणून सगळें उदक भितर पडटा हॉलान। हांगासर लोक जे पयशे टिकेट काडून जे तियात्र पळोवपाक आयले तांकां उठचे पडले। सो अशा तरेचे हांगासर चित्र आजुनूय दिश्टी पडटा। वयल्यान धाकटो पावस पडलो, आतां पळयत जाल्यार अर्दे वर सुमार पावस पडलो, त्या अर्दे वरा पावसान हांगासर उदक येयलें आनी लोकांक उठचे पडले। सो आमी पळयता की कला अकादमी रिनोवेशन हें सदांच आमी इतलें दीस पळयता की कितें ना कितें प्रश्न येत आसता की 50-60-70 कोटी सुमार मोडून जर कला अकादमी रिनोवेट केला जाल्यार उदक कशें येता हो प्रश्न लोकांक पडटा। कारण लोक हांगासर तियात्र पळोवपाक येता जावं नाटक पळोवपाक येता, ते आपली तिकेट काडून येता आनी तांकां अशे तरेचे प्रॉब्लेम जाता। सो हाचेर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जावं PWDचे मिनिस्टर आसूं जावं जे कोण ऑफिसर आहा तेंच्यांनी हेचेर उत्तर दिवपाची गरज आहा। कारण हांगासर इतले पयशे मोडून जर हे कामाचो आजुनूय जर उदक पडटा एक अर्दे वर पावस पडून जाल्यार जेन्ना खरो सिजन जुनाक स्टार्ट जातलो तेन्ना कितें परिस्थिती आसतली हो प्रश्न व्हडलो निर्माण जाता। सो हाचेर सरकारान जावं PWD ऑफिसर जावं हेंच्यांनी जावं मंत्र्यांनी हेचेर उत्तर दिवपाची गरज आहा। स्टुडंटा खातीर कला अकादमीच्यान रुपेश रावत।